नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवन. दिप्ती नागवेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. बीजेपीन गोयचे दोनूय उमेदवार जाहीर केले तरी काँग्रेसीचे घोडे हालच ना. सीईसीची बसका जावन गोयच्या उमेदवारांचेर चर्चा जाली. नावांय लागीं लागीं फायनल, त्या नावांचेर परत चर्चा. उत्तर गोंयांत श्रीपाद भाऊ बरोबर सध्या आरजी मनोजाचे आव्हान. दक्षिण गोंयांत बीजेपीन पल्लवी देंपोक तिकेट दिल्ल्यान मतांचे गणित धरून चर्चा. काल आमची सीईसी आशिल्ली, दॅट सीईसी रिगार्डिंग कॅन्डिडेट्स डिस्कशन जाला. टुडे ऑल्सो वी हॅड अ मीटिंग टुडे, रिव्ह्यू मीटिंग, आणि दे विल डिक्लेअर द सीट्स. प्रॉब्ली टुडे नाईट ऑर मे बी टुमॉरो द लिस्ट विल कम. तर जायते दीस जाले सगळे लोक गोंयकार रावले. काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट अजूनय डिक्लेअर जायना. बीजेपीचो कॅन्डिडेट ऑलरेडी कॅम्पेनिंग चालू केल्लें आसा. तेजेर तुमचें कितें? ना तशें ना, बिकॉज आमचे लोक मूवत आसा ऑन ग्राउंड. We are also having meetings. We are moving all across the state. आणि this time we want to give the right candidate. जे लोकांचो आवाज, जो लोकांचे जे प्रश्न जे ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जे गोंयकारांक फटयल्या, हे सगळे प्रश्न मांडपी आणि लोकांचे इश्यू घेवन वचपी तसो एक कॅन्डिडेट आमी दितले. We believe in democracy. We believe that the cadre should get protected, and जो candidate Congress astalo, he will be from the cadre, he will be from the organization. We will not import a candidate. He will be someone who will raise the voice in the issues of Goa and Goan. हांवें पयलें सांगलोलें की खासदार असलो आसपाक जायो मुखायलो की who is very vocal, who is committed, who has caliber आणि conviction आणि courage. फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेक गोंयांत बीजेपी खंय 13 ते 14 बायलो उमेदवार दितली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. बायलां सशक्तीकरणाचे विजन दवरून खंय पक्षाचो निर्णय जाला. मुख्यमंत्री फोंडेचे सभेन उलयतालो. खात्री आसा की येता ते 40 दीस आमी प्रत्येकाक कोण फोन करतलो, कोण घरा कडेन वयतलो, कोण कन्विन्स करतलो, कोण आपूण कोपरा जागा घेतलो, कोण 10 जाणांक आपल्या कॉम्प्लेक्सांतल्या बायलांक आपूण सांगतले. बट सांगात, एकट्या सुद्दां मनशाक सोडूं नाका. प्रत्येकाक कन्विन्स करात. थोड्या जाणांक दिसतले अरे पल्लवी देंपेक तिकेट दिल्या, कोण मेळोन हे विचारतले. हय, आमी भयणीक तिकेट दिवपाचें काम केलां. तुमी तेंय केन्ना काम करूंक ना, तुमी तेंय करचे ना. तुमी सारकीन जाल्यार ताचो चेडो सोदतात आनी असोच कोण तरी सोदतले. अरे हय, हांव मुद्दामून सांगता, म्हणजे महिला सशक्तीकरण करपाचें काम हे भारतीय जनता पार्टीन सुरवात केला. फुडल्या विधानसभेत कितल्यो महिला आसतल्यो? कितल्यो महिला आसतल्यो? 13 ते 14 महिला ज्यो आसा ह्या फुडल्या विधानसभेत आसतल्यो. एडवान्स करता, अभिनंदन करता. हे भारतीय जनता पार्टीचे धोरण आसा. आमी ताका म्हणटा की महिला सशक्तीकरण करता आसतना आमी युवाक सक्षम करपाचें काम हे सातत्यान भारतीय जनता पार्टीन केलां. म्हणून माननीय मोदीजीचे विजन म्हणजे विकसित भारत 2047, विकसित गोवा 2047, फुडल्या 25 वर्सांत गोंय कशें आसतलें. म्हणजे आतांच म्हाका विचारता आनी 5 वर्सांनी गोंय इतकें बदललें काय म्हणून. तुमी विचार करात, फुडल्या 25 वर्सांत आमी तो ह्युमन डेव्हलपमेंट आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात आमी करपाक शकता. आनी ताका लागून तुमची सगळ्यांची ताकद, तुमची सगळ्यांचो सपोर्ट, तुमचो सगळ्यांचो मोग मोदीजी खातीर जाय, म्हाज्या खातीर जाय, पल्लवी खातीर जाय, पात्रांवा खातीर जाय. आसतलो काय ना? आसतलो काय ना? आसा जाल्यार दोनूय हात करात. भारत माता की जय. वंदे मातरम. मेरा परिवार मोदी परिवार. मेरा परिवार मोदी परिवार. हायकोर्टाचे जुईस 1 एप्रिलाक स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या इन्स्पेक्शनाक कंत्राटदारांचेर आकांत. सुसेगाद कंत्राटदार अकस्मात एक्टिव्ह. फोंडकुला पुरोवन रस्त्यावेले मातयेचे ढिगारे उखलून रस्ते निवळ करतात. अर्धवट ड्रेनींचो पॅचअप चल्ला. एक्सपोज जाल्ली कर्मां धापूंक यत्न. रात दीस कामां. जुईजाचे इन्स्पेक्शना उपरांत 2 एप्रिलाक प्रदुशणा आड याचिकेचेर सुनावणी. 31 मे 2024 हे स्मार्ट सिटीचें काम कंप्लीट करपाची डेडलायन आसा. आनी त्या दिशेन सुशेगाद काम चलतालें बीन. सगळ्याक रस्ते खडलेले आशिल्ले, थोडे रस्ते ब्लॉकेज आशिल्ली, थोड्या रस्त्याचेर रस्त्याक सायडीन खोडोवन पॅकिंग करता पत्र्यांनी तें केल्लें आशिल्लें. आनी तशें काम चालू आशिल्लें. कामाची पेज एक नॉर्मल पेजीन चालू आशिल्ली.
पण फाटल्या बुधवाराक जेन्ना हायकोर्टान 2 PRA फायल जाल्यो स्मार्ट सिटीच्या पोल्युशना बद्दल, तेन्ना हायकोर्टाचे जजीस तेंच्यांनी डिसायड केलें की येता ते 1 एप्रिलाक ते म्हणल्यार सोमाराक हायकोर्टाचे जजीस पणजे विजीट करतले म्हणून. ते जे पणजे स्मार्ट सिटी रोड आसा तांकां विजीट करतले सांजे 5 वरांचेर अशें हायकोर्टाच्या जजीसान डिसायड केल्लें आसा. सो तेन्नाच्यान जे स्मार्ट सिटीचें काम आशिल्लें तितून एक खुबूच नेट येयल्लो आसा. खुबशे रस्ते आशिल्ले जेंचेर खूब माती आयली सायडीच्यान, तेंचे गाडी व्हरपाक गावना आयल्यो सारक्यो प्रॉपर गावना आयले, खडलेले आशिल्ले, थोडे कडेन मातयेचो व्हडलो ढीग आशिल्लो, थोडे कडेन पत्र्यांची कवर केल्ले आशिल्ले खडलेले ते जे सिवेज लायन खडलेली ती ते सगळें क्लियर केल्ले आसा. ऑलमोस्ट सगळें क्लियर करून जी माती आशिल्ली ती क्लियर करून सगळे रोड सारके स्मूथ केल्ले आसा. हेजेरून डांबर घातलें ना, पूण जे ट्राफिका खातीर खूब अडचण जाताल्यो, खूब कडेन वचपाक गावना आयले, मातये खातीर गाडी उरताल्यो, वन सिंगल लेन उरताली ती सगळी क्लियर करून सगळे 2 लेनी क्लियर केल्ल्यो आसा. आतां हे रस्ते खंय खंय आशिल्ले ते म्हणल्यार जो काकुलो मॉल टू शितलकडे आशिल्ले जे रस्त्याक खणटाले काम चालू आशिल्लें ते विदीन 1 डे तेंच्यांनी क्लियर केल्लें आसा. जे सगळे पत्रे घालून जे बॅरिकेड घालून बंद केल्ले आशिल्ले ते क्लियर करून सगळे रस्ते क्लियर केल्ले आसा. तुमी फाटल्यान पळोवंक शकतात काम चालू आसा. तशेंच ते मधुबन सर्कल टू शितल तो रस्तो चालू आसा, तो सुद्दां तेंचें काम खूब नेटान चालू आसा. मधुबन सर्कल टू काकुलकोट जो रस्तो येता तो जंय सगळ्याक रस्तो क्लीन केल्लो आसा, जंय सगळ्याक डस्ट जाल्लो, सगळ्याक जे सिमेंट पडयल्या ते सगळे जे कामगार आसा तांच्यांनी सारण मारून निवळ केल्ली आसा. 18 जून रोडाचें जें काम चालू आशिल्लें तेवूय खूब क्लीन केल्लें आसा. तो सगळ्याक खडलेले आशिल्ले तेवूय क्लीन केल्लें आसा. जे बॅरिकेड घातलेल्यो त्यो क्लीन करून रस्तो क्लियर केल्लो आसा. एटलिस्ट ट्राफीक ते स्मूथ फंक्शनिंग जाता. मागीर जे मळ्यान जें काम चालू आशिल्लें पेट्रोल पंपा कडेन तेंवूय बीन खूब क्लीन केल्लें आसा. सो पळोवया की 1 तारखेक जेन्ना जज विजीट करता तेन्ना आनी कितलें काम क्लीन जाता तें. आनी हें बीन पळोवया की हें जें काम क्लीन केल्लें आसा तें तशेंच उरतलें काय एकदां विजीट जाली की ते मागीर परत खणोन परत रस्ते ब्लॉकेज जातले ती. स्टुडंटा खातीर तुळशीदास चेडवाडा शिरीष कुंकळकार. चॅट करो ॲपा वेल्यान कांसावलेच्या एका तरणाट्याक 1,35,00,000ची तोपी. कर्नाटकी चलयेन व्हिडिओ कॉल करून त्या तरणाट्याक निर्वस्त्र करून स्क्रीन रिकॉर्डिंग केले. पयशे दिना जाल्यार व्हिडिओ जगार घालता म्हूण ब्लॅकमेल. ताणें वेर्णा पुलिसेक कागाळ केल्या. मजगती कर्नाटकी झिटा फर्नांडीस, मॅरी फर्नांडीस आनी शंकर जाधवाचेर FIR. सायबर क्रायमाच्यो केसी दिसान दीस वाडत आसात. कांसावलेच्या एका तरणाट्याची अशीच फसवणूक जाल्या. आता हे घडणूक नेमके कितें ते पळोवया. हो प्रकार 2020 ते 2022 दरम्यान घडलो. ह्या विशीं DYSP संतोष देसाई कितें म्हणटा ते पळयात. वन मिस्टर डेलानो बॉस्को फेर्नांडीस यांनी कंप्लेन दिली. हो रेजिडेंस ऑफ ROC कांसावले. त्यांनी कंप्लेन दिल्ली की आपल्याक 3 जाण एक्यूज, वन झिटा फेर्नांडीस, सेकंड मॅरी फेर्नांडीस आनी एकटो आसा तो शंकर जाधव, हे तिगांनी म्हणून आपल्याक सांगलें कितें की पयशे आमकां बँकींग घाल म्हणून. आनी तेमी सांगलें कितें की तुजें ना जाल्यार आमचे कडेन तुजो व्हिडिओ आसा, तो व्हिडिओ आमी अपलोड करतले, पयशे दिता. त्या भिरांतेन तो ते ब्लॅकमेल करता म्हणून हेणें तो पयशे घालीत रावलो अशी त्यांनी प्रायमरी आपल्या कंप्लेनीक सांगला. मजगती 2 वर्सां पयलीं कांसावलेच्या एका तरणाट्याचो चॅट करो ह्या ॲपा वयल्यान टोपी घालपाचो यत्न केलो. ॲपा वयल्यान त्या तरणाट्याक एका चलयेचो व्हिडिओ कॉल आयलो. त्या चलयेन ह्या तरणाट्याक भुलोवन त्याचे नग्न अवस्थेत रावपाक सांगलो. त्याचेर विश्वास दवरून तो नग्न जालो. त्या चलयेन व्हिडिओ कॉला वेळार त्याचे स्क्रीनशॉट घेतले आणि ते उपरांत त्या चलयेन ब्लॅकमेल करपाक सुरवात केली. ते ह्या तरणाट्याकडे 1,35,00,000 मागले. पैसे दिना जाल्यार हो व्हिडिओ व्हायरल करता म्हणून अशी धमकी दिताले. त्या धमकेक भिवन ह्या तरणाट्यान वेगळ्या वेगळ्या बँकेतल्यान सुमारे 1,35,00,000 बँकेतल्यान ट्रान्स्फर केले. मजगती सगळे जाले उपरांत ह्या तरणाट्यान पुलिशेन कागाळ केल्या. ते फाटभुंयेचेर तिग्यांच्या विरोधाक वेर्णा पुलिशेन कागाळ केली. मजगती कर्नाटकाच्या कारवारची ती चली म्हणून म्हायती मुखार येता. झिता फेर्नांडीस, मॅरी फेर्नांडीस आणि शंकर जाधव ह्याच्या विरोधात सद्याक FIR रजिस्टर केले. कानोळे NCBची ड्रग्जा आड मोठी कारवाय. कानोळे नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरोन कारवाय करून इंटरस्टेट ड्रग रॅकेटाचेर कारवाय केली. कारवायेन 2 जाणांक सुमार 553 ग्राम ड्रग्सा सयत धरले. धरल्या त्या ड्रग्साचें मोल 53 लाख रुपया वयर म्हूण सुत्रां सांगतात. गोंयांत सेगीत लाखांनी रुपयाचे ड्रग्स सापडपाचे सत्र चालूच. गोंयांत तुमी ड्रग्साच्यो केसी आयकल्यात आसतल्यो वेगळे वेगळे
कंट्रोल एजन्सी ह्यो ड्रग्साक क्रॅक करता आनी तेंच्या कडल्यान वेगळे वेगळे ड्रग्स हे तेंच्या कडल्यान रिकवरी करता आनी ते ड्रग्साचो व्हॅल्यू लाखांनी आसता. अशीच एक एजन्सी नार्कोटीक कंट्रोल ब्युरो ताका NCB म्हणटा तेंच्यांनी एक रेड मारल्या आनी कांदोळेच्यान 2 राजस्थानी जे इंटरस्टेट जे ड्रग सप्लाय करतात तेंच्या कडल्यान मेटाफेटामाइन म्हणून हो एक ड्रग्स तेंच्या कडल्यान रिकवर केला. टोटल 522 ग्राम्साचो मेटाफेटामाइन हो ड्रग्स आनी ताचो इंटरनॅशनल व्हॅल्यू हो 53 लॅक्साचो आहा. एका दोगांकूय आज राजस्थानी जे आसले विकपाक येयल्ले तांकां अरेस्ट केला आनी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन NCB हे करता. स्टुडंटा खातीर किशोर नायका वांगडा हांव मुखार फळारी स्टुडंट मिडिया खातीर. काय राजकारणी एकदा वेचून आयले काय परते कशे वेचून येतलो ताचेच विचार करतात. लोकांक आत्मनिर्भर करपाचे दिशेन फक्त मोदीन विचार केला. BJPचो उत्तर गोंय उमेदवार श्रीपाद नायक उलयलो. श्रीपाद भाऊचो थिवी प्रचार बरोबर मंत्री निळखंठ. सगळ्या मागीर प्रत्येक मनशान आपले कुटुंब घट करपाचो आपले करपाचें काम केलें आनी त्यामुळे विकास जो कितें ह्या देशाचो विकास म्हणतो जालो ना. आनी ह्याच खातीर मोदीजीन आयले नंतर एक विचार केलो की आमी इतले फाटीं कित्याक उरले. कारण सामान्य मनशाचो ताका आत्मनिर्भर करून ताका आपल्या पांयांनी उबे करून ताका वयर काडपाचो प्रयत्न कमीच जालो. सत्ता चलयली राजकारण चलयलें आज निवडून आयले परत 5 वर्सां आमी निवडून कशे येतले ताजें प्लॅनिंग केलें. पण ह्या सामान्य मनशाक खंय आत्मनिर्भर करपाचो ताका ताकद दिवपाचो विचार करता प्लॅनिंग तेणी केलें ना. आनी म्हणून आज देशाची स्थिती ही जाली. पण म्हाका सांगपाक खुशी भोगता मोदी सारको प्रायम मिनिस्टर आमकां सगळ्यांक मेळ्ळो आनी ताणे म्हळें आमी कित्याक जावंक शकना. हो देश खंय पयलीं आमचे जाणटे सांगताले ह्या देशांत भांगराचो दोंगर वता म्हणटात की एवढी इतकी श्रीमंती आमचे कडेन आशिल्ली. कोविडाच्या काळात सगळे बंद आशिल्ले मात हांव संस्कृत शिकताले. कोविडाच्या काळात संस्कृत डिप्लोमा पदवी जोडली. कुमार जुयेची आदली आमदार निर्मला सावंत उलयली. सध्या निर्मला संस्थेच्या शाळेचे काम पळयता. फावल्या वेळार भाटान वेंचणुकेचे वारे व्हांवतना आदल्या आमदारांबरोबर प्रुडंटाची एक्स फॅक्टर स्पेशल सिरीज. आमी आमच्या संस्थेन एक शाळा काडिल्ली आसा पोन्ने गोंयांत. त्या शाळेचें नांव आसा ओल्ड गोवा एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट. आनी आमची हायर सेकंडरी आसा त्या संस्थेची आनी प्रायमरी पूण आसा. म्हणजे नर्सरी पसूनचें शिक्षण थंय सुरू आसा. बट म्हजें थंय वचप येवप आसता सकाळच्या वेळार स्कुलान लक्ष दिवप आसता. हांव त्या स्कुलाची मॅनेजर आसा. म्हणटकच सगळ्यो एडमिनिस्ट्रेटीव आनी सगळ्यो गजाली पळोवच्यो पडटा. आनी हांव आठवड्यांतल्यान केन्ना केन्ना आमच्या फार्मान वता पण थंयच वेळ वता. असो करून दिसाचो म्हणजे सगळो वेळ गार्डनींग म्हणा एज्युकेशन फील्ड म्हणा बँकेत म्हणा हातूंत वता. मदीं हाज्या दिसांनी कोविडाच्या दिसांनी संस्कृताचो अभ्यास केलो आनी संस्कृताची डिप्लोमाची पर्यंत परीक्षा दिली. आनी म्हाका तर आमचो टिचर घेवपाकच तयार नाशिल्लो. कित्याक तर म्हाका खबर कळ्ळी की क्लासीस सुरू जाल्या हे डिसेंबर म्हयन्यांत आनी डिसेंबर म्हयन्यांत फॉर्म भरपाचो दीस आशिल्लो. तो कसोच घेवपाक तयार ना. मग त्या भुरग्यांनी कितें सांगलें पळय ती आमची टिचर ती एका वेळार मिनिस्टरी आशिल्ली घे तिकाय. आनी ताजो नाइलाज जालो. म्हणजे सगळीं भुरगीं सांगता म्हणटकच म्हणून ताणें म्हाका दिलें वर्गांत एडमिशन दिलें. कित्याक दुसऱ्या दिसा फॉर्म भरपाचें आनी आदल्या दिसा हांव सांगता अशें म्हणून ताका नाकाशिल्लें. विकासाच्या विरोध ना बट वी वॉन्ट सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. आसा तें ना करून आमकां नवें तुमी दाखोव नाका. आसा तें भांगर विकून आमकां भांगरान गुठलायल्यो चिंदे हाडून दिवं नाका. आतां चल्लां तें हें भांगर विकतात आनी गोल्डन रॅप पेपर्स घालून भितर कितें आसता तर चिंदी आसता.
अशें आमकां नाका. गोंयच्यान बसीन बेळगांव वतल्या संजय बसवराज रेड्डी कडच्यान 7,98,000 बेहिशोबी कॅश धरली. कणकुंबी चॅकपोस्टार खानापूर वेंचणूक अधिकाऱ्याचे टिमीची कारवाय. कॅश खंयच्यान हाडली, खंय व्हरतालो ते विशीं कांयच म्हायती नाशिल्ल्यान कॅश जप्त. मोरजे दर्यादेग वाठारांत फाटल्या 22 वर्सांच्या इतिहासान पयलेच फावट 152 ऑलिव्ह रिडले कासवांनी वट्ट 19,500 तांतयां घाल्यात. तातूंतली 1,200 पिलां दर्यान सोडली. सरकारान कासव संवर्धना खातीर केल्लें काम तोखणाय करपा सारकें, मात रेस्क्युअरांक सरकार फक्त कामापुरती वापरता. तांचेरूय लक्ष घालचें म्हूण आप वावुरप्यांची मागणी. पण बेसिकली सागरी कासवांतली फिमेल आपलो जागो चेंज करिना हे तिचं वैशिष्ट्य आसा. ते मिरेकल आसा तेंचो, म्हणजे तो निसर्गाचो एक आविष्कार म्हणून येता, जैव विविधतेचो एक चमत्कारूच म्हणून येता. तेंची इवन तेंची पिलां सुद्दां ज्या जाग्यावरसून क्रिएट जातात ती सुद्दां त्याच जाग्यार येतात परत तांतयां घालपाक. आणि हेचं उदाहरण म्हणजे ही प्लेस की गव्हर्मेंटान ही जी मोहीम राबयल्या फाटल्या 20 वर्सां पासून हेचें बऱ्यापैकी प्रोडक्शन जाल्लें वाडलेलें आसा. आणि सागरी कासव ही जात वाचोवपाची खूब गरजेची आसा. तेका लागून गव्हर्मेंटान प्लेस बी सील केल्ली आसा, सगळें आसा. पूण जे कर्मचारी अपॉयंट केल्ले तेतून जे रेस्क्युअर किंवा वॉचमॅन हे पळोवपाक तांकां ते टायम बींग कामाक दवरतात आणि मागीर तेंची सुट्टी करतात. हे बरोबर ना, कित्याक तर रेस्क्युअराची ड्युटी थ्रू आउट द इयर आसतली. कित्याक तर हांगा फिशरमॅन असतात, त्यांच्या जाळ्यांक जेन्ना सागरी कासव किंवा हें जाता इंजर्ड जाता तेन्ना ते इंजर्ड कासवाक रेस्क्यू करप ते रेस्क्युअराची जबाबदारी आसता. तेणी ताका हाडप आनी रेस्क्यू करप आनी परत समुद्रान सोडप, तेचो जीव वाचोवपाक जाय. म्हणून तो रेस्क्युअराची ड्युटी खूब इम्पॉर्टंट आसता. हांगा गव्हर्मेंट टायमिंग तांकां यूज करतात. अंडीच्या टायमार जेन्ना तांकां हें केलें की पिलां समुद्रान सोडली काय तांकां घरा बसयतात. हे बरोबर न्हू. गव्हर्मेंट म्हणटा की आमचे कडेन फंड ना. फंड कित्याक ना? बाकीचे सगळे प्रोजेक्ट करपाक कोट्यांनी फंड आहा तुमचे कडेन. आनी कासवांची बायोडायवर्सिटी सारखे खातें आसा आमच्या गोंयांत सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे. त्या डिपार्टमेंटा कडेन कितकोसोच फंड आसा. ते बाकी तांकां जर फंड मेळटा जाल्यार ते फंड तुमी कासवां खातीर कित्याक वापरिनात? ते वॉचमॅन जे दवरतात तेंचो पोटाचो विशय घ्या न्हू. तांकां थ्रू आउट द इयर काम दियात. तांकां जी सॅलरी दितात आमी म्हणना तांकां मॅक्झिमम दियात, पूण काय ते मिनिमम दियात. तांकां काडू नाकात कामा वयले, तांकां कायम दवरात. ते ह्या कासवांची जबाबदारी घेवंक शकतात. एखादो कासव रेस्क्यू करूं शकतात, तेचो प्राण वाचोवंक शकतात. ते म्हणून तेंची ड्युटी खूब इम्पॉर्टंट आसा. सरकारान हेचेर गांभीर्यान लक्ष घालपाचें. बंदिरवाडा सांखळे शिगम्याच्या निमतान होमकुंड उत्सव. दिवचलीच्या कांय गांवांनी शिगम्याचे फाटभुंयेर होमकुंड पेटयतात. भावीक भक्त इंगळ्यावेल्यान चलतात. हे अग्निदिव्य करूंक खंय कसलेंच बंधन ना. कोणूय वचूंक शकता म्हूण थळावे सांगतात. खासा रिपोर्ट. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. Keep watching Prudent.